पाळोळ्या दर्यादेगेवयले बाना खाणू खाडीत राती कडेन मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेलां. ल्हारा वांगडा मेल्लें नुस्तें पाळोळे बिचार पातळ्ळां. नुस्तें मरपा फाटलें नेमकें कारण कळोंक ना. पूण हें नुस्तें मरणाक काळ तर जावचें ना हो भंय थळाव्या नुस्तेकारां मदीं पातळ्ळा. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्या फामाद आशिल्ल्या पाळोळे ह्या बिचाच्या ज्या खाडीक काल रातची सुमार 9-10 वरांचेर विषबाधा जाल्ल्यान कितलेशेच नुस्तें मारपाची घटना घडली. ही जी विषबाधा जाली ती कशा पद्दतीन जाली आनीक खंय जाली नेमकी आनी कोणें केली हाजो कांयच पत्तो लागना. पूण ह्या खाडींतले बरेचशे बारीक बारीक नुस्तें मरपाक पावलें आनी हें जर रातचें जर पळयलें जाल्यार ताजी सामकी गंभीर सिच्युएशन दिसून येतालें. आनीक आमी जेन्ना पळयलें थंयसर व्हडली जी फीश स्नेक्स म्हणून जी आसा ती हांगासर मेल्लेली आसा. जाल्यार कितलेशेच नुस्तें मेल्या उपरांत ते हांगासर अशें बिचार व्हांवन आयलें आनी व्हांवन आयल्या उपरांत लाटां साकून ते अशा पद्दतीन बिचाचेर पसरलेले आसा. जे हांगासरले लोक नुस्तें मारपी लोक आसा तांकां एक अशी सामकी आतां भंय निर्माण जाला की ही विषबाधा जाली ती नेमकी कित्याक लागून जाली, कोणें केली काय कित्याक लागून जाली हें कांयच कळलें ना. आनीक जर हें नुस्तें जर खायलें जाल्यार सायड इफेक्ट जातलो काय कितें. त्याच बरोबर हेंच नुस्तें कांय प्रमाणात विषबाधेक लागून जर दर्याक गेलें आनी दर्याक आतां पाती बीन घालून नुस्तें मारपाचें काम चालू आसा जाल्यार तें नुस्तें जें आसा तें बाकी कडेन मारलें वयतलें आनी मागीर तें बाजारांत पावतलें. आनी तें जर प्रेग्नन्सी आशिल्ल्या बायलां किंवा बाकीच्या जर सेन्सिटीव मनशांनी जर खायलें जाल्यार तेजो त्या मनशाचेर सायड इफेक्ट पडोंक शकतलो काय कितें होय तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न आसा. ह्या विशयाचेर जेन्ना आमी फिशरीज डिपार्टमेंटाक जेन्ना इन्फॉर्म केलें त्या वेळाचेर ताणें सांगलें की आपूण दुसऱ्या दिसा येवन हांगासरल्या उदकाचें सॅम्पल चॅकींग करतलो म्हणून. पूण आजुनूय नेमकी ह्या विशयाचेर कितें जें फुडें करपाचें आसा तें कितें केलां ह्या विशयाची आजून तरी आमकां म्हायती कांय मेळ्ळी ना. कोणी नुस्तें मारपाक कॅमिकल तर घालूंक ना थळाव्यांक तीच शक्यता दिसता. नुस्तेंमारी खात्यान बेगोबेग हे घटनेचो तपास लावचो आनी थळाव्यांक थाकाय दिवची अशें थळावे मागतात. प्रॉब्लेम तुम्ही आज पळयल्या सरावंडींग तुम्ही भोंवतले तेन्ना पळयतले की सगळे नुस्तें जें आसा तें मन पडलें आसा. पूण मन पडलें आसा हें कारण कितें की कोण तरी कसले तरी कॅमिकल ह्या उदकांक मिक्स करतात आनी त्या कारणान लागून वर्सान वर्स हे प्रॉब्लेम जाता. पूण इतली इश्यू आमी प्रॉब्लेम केन्ना करनासले कित्याक कोण ते नुस्तें धरपाचो म्हणून थोडो कॅमिकल घालून नुस्तें मारताले. पूण आयज कितें जालें हा आज इतलो प्रॉब्लेम जालो आहा की जे 90% तातूंत नुस्तें मन पडलें आसा. आनी जर फाल्यां आमी जर एकठांय केलें नुस्तें जाल्यार कमीत कमी 2 ट्रक आमकां नुस्तें मेळटलें. नुस्तें मेळपाचो प्रॉब्लेम मरपाचें प्रॉब्लेम ना, नुस्तें मरपाकच उरता आनी नुस्तें खावपाचें उरता. पूण तें नुस्तें पाड जाल्लें आसा. आनी दुसरें कितें आमी जे हिंगा लोकल आसात ते लोकल सगळे जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव जावं सगळे ते आमी घरून काडून आमी तेजी कडी करून जेवताय. आनीक न्हंयचें नुस्त्याक सो टेस्टी आसता. पूण जें कितें आसा तें आमी फक्त सरकारा कडेन नाल्यार आमी जे मॅनेजमेंट कोण आसा तेमी कडेन सगळे कडेन मागताय की तेमी विचार करचो आनी शोध लावचो की कोण तें केल्लें आसा. आनीक जे कोण कॅमिकल घालता की आमी कोणाचेर बट दाखोवंक शकना. कित्याक आमी पळयलें ना जेन्ना सकाळीं फुडें उठले जेन्ना गांवचे लोक उठून गेले तेन्ना बिचार तें सगळें मन पडलें. आनी जेन्ना सांजे वेळी उदक सुकलें तेन्ना आमी पळयलें की कमीत कमी तामसो धरलो, शेवटो धरलो, सगळो ए टू झेड आख्खी नुस्तें हिंगसर मन पडलें आहा. बारीक तें मोठें जाल्लें. सो तें मोठें मरपाचें कारण इतलें आसतलें की कॅमिकल आसता स्ट्रॉंग आयलें आसतलें जें कितें घातलें आसतलें. त्या आमच्या गांवच्या भावान सांगलें त्या भाशेन हें आतां तें नुस्तें मारलें बारीक मोठें ताती पासून घायला तें गेलें कुसून. जाल्यार आतां आमकां ह्या लोकलांक जो आमी ह्या न्हंय देगेर रावताय आमकां 8 दीस ह्या घाणी रावों पडटलें. हें सगळें माल न्हू सगळ्या मारलें टोटल काबार. सो म्हाजे ह्या गांवच्या भावान आमगे सांगले त्या भाशेन कोण आमगे जो इन्चार्ज आहा जावं फिशरीज ना आमगे पुलीस भाव तेमी हेजेर कोण कोत्ताय ते मातशें स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें इतलेंच आनी आमगे कांय ना. आता तुम्ही नुस्तें मारताले पळय हेच नुस्तें मारताले हेच नुस्तें आमच्यान सांगले त्या भाशेन आमी कितें आमगे फॅमिलीकूय दिताले. कोण पाजी समाज भाव आहाय ते आपणा तेजेर विकून थोडे भर पयशे करताय पट भरताय. आमी कितें वन्न कडये खाताय. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.